मोगाच्यानो कार्मेल किरणाच्या आईच्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत मागता। आता आमी पयल्यान आईची शुभ वार्ता आयकुया। परत्यान सर्गींचे राज एका झाडा बरी, तें दर्यांत उडयतास सर्व जिन्सांची मासली तातूंत सांपडटा। झाड भरल्या उपरांत तें ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात। बरी मासली भाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात। ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्या थावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले। थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी। हें सगळें तुमकां समजलें मूं विचारलें जेजून। तो तांकां म्हणालो, हें सगळें तुमकां समजलें मूं विचारलें जेजून। वय जाप दिली तांणी। तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशयान शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एका गर्दनिया परी, जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी परनें भायर हाडटा। मोगाच्यानो, आमी जियोच्या समाजाचें एक अवलोकन केलें तर आमच्या समाजांत बरे तशेंच वायट मनीस सांगाता जियोचे आमी पळयता। इतलेंच तर वगेंच राव येतें, पूण आमकां दोसचें सवाल आनी एक आसा। आमी आमच्या समाजांत पळयता खोट्यांक बरे दीस सदांच लागीं आसतात। तेंच बऱ्यांच्या जिवितांत आमी पळयलें तर तांच्या जिवितांत केदाळाय कश्ट, तांकां कश्ट दूख सुकल्लें म्हणना।
तर आमकां सदांच दोसचें सवाल कोट्यांक कित्याक कश्ट सडावत मेळनात आनी बऱ्यांक कित्याक सदांच कश्ट असतात. एक मनीस फटकिरी साधनां वापरून बिझनेस करता, दागलबाजी करून बिझनेस करता तर ताका लाभ जाता आनी तो मनीस ग्रेस्त जावनूच येता. पूण आनी एकलो मनीस तेंच बिझनेस प्रामाणीकपणान स्वतान नितीन करता तर ताका बरे दीस लागींच येनात. अशें कित्याक म्हण आमी साबारपटी सवाल केल्लें आसा. आमच्या गांवांत एक गालटो जालो तर थंयसर निरपराधी व्यक्तीच पोलिसाच्या हातांत संपडोवचे चड. पूण नीज अपराधी कशेपणी करून ते चुकोवन घाण घेतात. मात्र न्ही, जर तर नीज अपराधी पोलिसाच्या हातांत संपडले तर ते इन्फ्लुएन्स वापरून राजकीय मुखेल्यांच्या आधाराद्वारे कशेपणी करून 2 दिसांनी भायर वेतात. पूण निरपराधी पापाचे व्यक्ती वर्सांगांतल्यान जैलांत कुसतात. अशें कित्याक म्हण आमी साबारपटी सवाल केल्लें आसा. आमच्या समाजांत हें घडचें सदांचें घडितां आमकां खंडीत दाखल्याची गरज ना. आमच्याच जिविताक आमी येवया. साबारपोटी आमी अशें चिंतचें आसा, हांव सदांच मिसाक वेतां, आपणाची मागणी सदांच हांव करतां, कुंभसारा जाता, सक्रामेंताच्या आराधनाक वेतां, वाड्याचे जमते सदांच हजर जातां. पूण आमच्या घरांत कश्ट चुकिल्ले म्हणनात, पिडा शिडा आमच्या घरांत सदांच हजर आसा. आनी आमच्या घरांत कश्ट दूख, पिडा शिडा, निरासपण चुकिल्ले म्हणना. आमकां कित्याक ही शिक्षा? पूण आमच्या शेजारा तो व्यक्ती वा तें घराणें मिसाक वेचें अप्रूप तांणी, घरांत तांच्या मागणें अप्रूप, वाड्याच्या जमतेक वसंत नाच. पूण तांचें जिवीत सुशेगाद येता. कितेंच फिकीर नासतना ते जियेतात. ती गम्मात मारून फाट्यो करून तरी तांचें जिवीत फिकीर नासतना जियेतात. अशें कित्याक म्हण आमी साबारपोटी विचारिल्लें आसा. देवा, म्हाका कित्याक चड कश्ट आनी त्या वायट मनशांक कित्याक कश्ट येनात? ही आमची परिस्थिती बगलेक दवरन आतां आयच्या दिसाच्या शुभ वर्तमानाचेर थोडी दिश्ट घालया. आयच्या शुभ वर्तमानांत सामातेव जाळाची ओपार आमकां सांगता. जाळ दर्यांत उडयताच थंयसर बरी तशेंच नाकारी मासली त्या जाळांत सांपडटात म्हणटा सामातेव. सामातेव हो वांजेल ही ओपार बरयत आसतना एक प्रत्येक उद्देश आपल्या मोतीन दवरन ही ओपार बरयता. सामातेव आपलो वांजेल जुदेव धर्मांतान कन्वर्टर जाल्ल्या क्रिस्तांवां पासत बरयल्लो. आनी ह्या जुदेव क्रिस्तांवांनी क्रिस्ताक येवंक आसलो मेसाया तोच म्हणून तो खरोच देव म्हूण मानून घेतिल्लें आनी क्रिस्तांव धर्माक ते कन्वर्टर जाल्ले. पूण जुदेव तांचे बोवारी आशिल्ले हेर जुदेव क्रिस्ताक देवाचो पूत म्हूण समजून घेनातले आनी वळखून घेनातले. तितलें जाल्यार तितलेंच न्ही, हे जुदेव क्रिस्तांव जाल्ल्या ह्या जुदेवांक दग दितले आनी कीळ दृश्टीन पळयतले. हें पळयल्लो क्रिस्तांव जाल्लो जुदेव लोक आपणाच्या मती भितरच साबार सवालां विचारता. हे क्रिस्तांव जुदेव, क्रिस्तांव कन्वर्टर जाल्ले जुदेव, आमकां कित्याक ही शिक्षा? आमी केल्ली चूक गी. आमी जुदेव धर्मांत क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर जाल्ले चूक गी. जेजूक देव म्हूण पातयल्ले आमी चूक गी. आमी जेजूक देव म्हूण पातयलां तर हें बरेंपण न्हय गी म्हूण सवालां विचारता. आनी ह्या सवालांक जाप दिवन सामातेव जाळाची ओपार तांकां दिता. सामातेव म्हणटा, जशें दर्यांत बऱ्यो तशेंच नाकारी मासली सांगाता जी येतात
तशेंच ह्या संवसारांत बरे तशेंच खोटे मनीस सांगता जियेतात. बरे तशेंच नाकारी मासली एक दिसा न्हय तर एक दिसा ह्या जाळांत संपत जायस. आनी अशेंच त्या जाळांत संपटल्ल्यो बऱ्यो तशेंच नाकाऱ्यो मासल्यो वयर हाडटास. नाकारी मासल्यो बऱ्या मासले तोंड विंगड करतात आनी नाकारी मासलेची गत उपरांत भिरांकूळ जाता आनी बऱ्यो मासल्यो बऱ्या संगतींक वापरतात. सामातेव ह्या नाकारी मासलेंक जुदेवांक दग दितल्या, सामातेव ह्या बऱ्या मासलेंक क्रिस्तांवांक दग दितल्या जुदेवांक सरी करता तर बऱ्या मासलेंक क्रिस्तांवांक सरी करना. तांकां दोग दोनच्या जुदेवांक फावो ती शिक्षा लाभतली म्हणलो संदेश ह्या ओपारी मुखांत्र क्रिस्तांवांक दिता. तरी ओपार क्रिस्तांवांक बुजवून दिवंक शकता तर क्रिस्तांवांक दग दितल्यांक, क्रिस्ताक नेगार करतल्यांक एक जागवणी कशें ही ओपार सामाते वापरता. तर मोगाच्यानो आमच्या जिविताक ह्या ओपारेंत कसलो संदेश आसा. संवसाराच्या अंत काळार खोट्यांक बऱ्यां तावन विंगड करतले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले आनी थंय जातलो रडणे, विळाप आनी दांत किर्लोणी. मोगाच्यानो ह्या जेजूच्या वाक्यांत आमच्या क्रिस्तांव समर्थतेची थोडी मुळावी शिकोवण आटापून आसा. ह्या वाक्यांत आमी ल्हान आसतना उबी दोतोरनेन शिकिल्ल्यो निमाण्य 4 संगती पैकी 3 संगती जेजूच्या ह्या वाक्यांत आटापून आसात. जेजू म्हणटा संवसाराच्या अंतकाळार, संवसाराचो अंतकाळ म्हळ्यार आमचें मोर. खोट्यांक बऱ्यां तावन विंगड करचें म्हळ्यार आमची झडती आनी उज्याच्या आगट्यांत तांकां उडयतले आनी थंय जातलो विळाप, रडणे आनी दांत किर्लोणी. हें येमकोंड म्हण आमी समजता. मोगाच्यानो ह्या ओपारी मुखांत्र जेजू आमकां सांगता की आमचें जिवीत केवळ ह्या संवसाराचें न्हय, ह्या संवसाराचेर केवळ ह्या संवसाराचेर मात्र आमी आमची दिश्ट दवरून जियोवचें न्हय, बगार आमी आमची दिश्ट फुडल्या संवसाराचेर दवरूंक आसा. ह्या संवसारांत सर्वांक मरण आसाच. आमी सर्वांनी मरण जावंक जाय. आमी आमची ग्रेस्तकाय कशी ती पुंजायल्ली ती जावं, आमी खंडीत जावन ह्या संवसारांत वेता आसतना ती ग्रेस्तकाय आमी व्हरूंक जायना. ह्या संवसारांत ग्रेस्त तशेंच दुबळे मरतात, भलायकेवंत तशेंच पिडेस्त मरतात, प्रायस्त तशेंच युवकी मरतात. अशें आमी सर्वांनी ह्या संवसारांत मरूंक आसा. मरणा विशयांत बरोवन थोडे जाणारी अशें म्हणटात, मरण जावन आसा आमच्या जिविताची एक विंसवणूक आनी ही जावन आसा आमच्या जिणेची आख्रेची विंसवणूक. देवा थंय वा देवा विरोध आमी करची विंसवणूक आनी ही विंसवणूक आमच्या आख्ख्या जिविताचेर हुंदोवन आसा. जर आमच्या आख्ख्या जिवितांत आमी देवा विरोध विंसवण केल्या तर आमच्या मरणा वेळार देवा थंय विंसवण करूंक भोव कश्टाचें जातलें. जर आमच्या जिवितांत आख्ख्या जिवितांत आमी देवा थंय आनी देवाच्या उपदेशांची आमी विंसवण केल्या तर आमच्या मरणा वेळार आमकां देवा थंय आमकां विंसवण करूंक सलीस जातलें. ह्या संवसारांत आमी स्वताक म्हणजे देवाक सदांच साशेतांव आनी ही आशा देवान आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत घाल्या. देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो जावन रचला म्हणटा पवित्र पुस्तक. आपणाच्याच सारक्यासो आनी आपणाच्याच स्वरुपायसो जावन रचल्ल्या, आपणानच रचल्ल्या मनशांतय देवान एक बळादीक वडणी घाल्या आनी वडणी जावन आसा देवाक पळोवची वडणी. देवाक आमी सदांच पळोवंक आशेतांव. हर एकल्या मनशाक देव आपणा थंय व्हरता, कित्याक देव जाणा मनीस सदांच संतोश आशेता, समाधान आशेता, मनीस सदांच स्वताक आशेता. आनी देव जावन आसा हो खरो संतोश. देवा थंय मात्र आमकां हें खरें समाधान मेळटा. देव जावन आसा
सत देखून मनशाक सदांच देव आपणा थंय व्हरता. कित्याक मनशान खरो संतोश खरें समाधान मनशान सत जाणां जाय जाय म्हूण देवाचें आसा. जर आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी खरो संतोश देवाक स्वताक म्हणजे देवाक आमी विंचतले तर देवा तावन येता त्या संतोशाक समाधान आमी विंचतले तर आमच्या मरणाच्या वेळार आमी तेंच विंचतले. आनी उपरांत देव आमकां खरो संतोश आमकां ताकाच तो उगडाप करतलो. आमकां खरो संतोश तो आमकां लाभयतलो. तर मरणा उपरांत मनशांक कितें जाता? पवित्र बाब आमकां शिकयता की मरणा उपरांत आमची जडती जाता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें खोट्यांक बऱ्यांत हांव विंगड करतले. विंगड करचें म्हळ्यार आमची जडती. सामार देवाच्या वांजेलांत विंगड करतात म्हणलो उल्लेख साबार फावटी आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हो उल्लेख जावन आसा जडते विशयांतलो उल्लेख. तर जडती म्हळ्यार कितें? कोण आमची जडती करता? जडती म्हळ्यार कोर्तीन जावचे परी तीर्प वचचें न्ही. जडती म्हळ्यार सत्यवंत देवाक मनशाक आपल्या जिविताची करचें उगडापण. हांगासर आपलें सगळें जिवीत मनशा मुखार येता. देखून ही एक जडती न्ही, ही एक उगडापण. ही जडती हेर कोणीय करना. ही जडती आमची जडती आमीच करची. कित्याक सगळें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार वेता आसतना आपापींच आमी देवातय आनी देवा विरोध आमची विंचण करतली. देखून मोगाच्यानो आमी बरें करन सासांव तरी आमकां कश्ट चुकोवंक नात म्हूण आमी बेजार पावचे न्ही. कित्याक आमी समजूंक शकच्यो संगती भोव थोड्यो आसच्यो. आमी समजनातल्यो साबार संगती ह्या संवसारांत तशें आनी एका संवसारांत आसात. आमी एका व्यक्तीक पळयतना ताचो गूण पळोवन ताचें उलोवणें पळोवन ताचें नडतें पळोवन आमी त्या व्यक्तीक समजूंक शकता. त्या व्यक्तीचेर आमी फर्माण वाचता वा त्या व्यक्तीचेर आमी तीर्प दिता. पूण देवा थंय अशें घडना. देव एका व्यक्तीक पळयतना ताका सगळोच ताची सगळी जिणी त्या देवा मुखार हजर जाता. आनी देव एका व्यक्तीक ताचें सगळें जिवीत पळोवन ताची जडती करता. जर एक व्यक्ती वायटाची जिणी जिवन आसा पूण ताका बरेंपण लाभता तर मोगाच्यानो ताची जिणी बरी जायना, ती वायट जावनच उरता. एक व्यक्ती दागलबाजी करून एक बिझनेस करता पूण ताका लाभ जाता तरी ताणें करचें तें बिझनेस बरें जायना. ताणें करचें तें बिझनेस वायटच जाता. आनी निमाण्य दिसा ताणें वायटान केल्लें हें बिझनेस ताका वायट म्हणून दिसतलें, ताका बरें म्हूण दिसचें ना. आनी ह्या निमाण्य घडये तो देवा विरोध विंचून करतलो. कित्याक ताच्या सगळ्या जिवितांत ताणें देवा विरोध विंचून केलें. आनी एक वाटेन मोगाच्यानो आमी आमच्या जिवितांत बरें करनासाव तरी आमकां कश्ट येतात म्हणून आमी बरें करून जियेल्लें तें जिवीत वायट जायना, तें बरेंच जावन उरता. आमी सदां न्हीत मागणें करता, मिसाक वेता, कुमसार जाता, आराधनाक वेता, वाड्या जमतेक वेता, तरी आमकां कश्ट चुकनात म्हणून आमी केल्ल्यो त्यो आत्मीक संगत्यो वायट जायनात, त्यो बऱ्योच जावन उरतात. आनी आमच्या जडतेच्या दिसा त्यो सर्व संगती आमकां बऱ्यो म्हणूनच दिसतल्यो, वायट म्हणून दिसच्यो नात. मोगाच्यानो तीं खोटी मनशां, तांकां वायट घडना म्हणून आमी मोसोर पावचें न्ही. न्हीज सांगचें तर आमी तांची बिरमत पावचें. कित्याक देव वायट मनशांक तशेंच बऱ्या मनशांक ह्या संवसारार एका प्रत्येक इराद्यान ह्या संवसारार ताणें आसचें करता. देव वायट मनशांची दोरी लांब सोडटा. कित्याक देव तांकां अवकाश दिता,
फाटी परतोवंक वायट मनशांनी फाटी परत जाय म्हूण तांकां देव साबार अवकाश दिता. पूण एक आमी उडो आसतोरी वायट मनीस वायट मनशांची दोरी कितली लांब येता पळय तांणी तितलेंच फाटी येवंक आसा. देखून तांकां फाटी येवंक भोव कश्ट मारतले. देखून तांची आमी बेल मत पावो जाय. पूण तांणी फाटी येनातल्यार कितें जाता म्हूण आमी विचारूंक पुरो. फाटी येनातल्यार तांचो नाश जाता. पूण देव हें आशेना. हर एका मनशांनी ताचे सुय आस जाय म्हूण देव आशेता. देखून तांकां जायते अवकाश दिवन देव आपणा थंय फाटी ओडोवंक तांकां आशेता. आमी हर एकल्यानी देवाच्या सदरेंत रिग जाय तर आमी नितळ जावंक आसा. कित्याक देवाच्या सदरेंत कसलेंच अशुद्ध आसूंक साध्य ना. देव सर्व बरो. कशें वायट मनशांनी देवा थंय आसा जाय तर नितळ जाय गी तशेंच आमी आमच्या कश्टा मुखांतर आमच्या समस्या मुखांतर आमकां आमच्या पिडे शिडे मुखांतर आमी आमकांच नितळ करता आनी देवाच्या सदरेंत रिगोवंक योग्य व्यक्ती तशें आमी जाता. तर मोगाच्यानो आमकां कश्ट येतात, आमकां समस्या सुकणांत पिडा शिडा आमकां सदांच आसा म्हणून आमी निराश भोगचे न्ही, देदोस्पोर भोगचे न्ही. बगार देवा थंय आमी तिरासान सांबाळूंक जाय म्हणून हेची शुभ वार्ता आमकां उलो दिता. देखून हेच्या शुभ वार्तेच्या उतरा मुखांतर आमी देवाच्या मोगांत सदांच जियोंक थीर रावया आनी ह्या तिरासनेन जियेल्ल्या आमकां देव आमकां प्रतिफळ लाभतलो. तशेंच जावं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन. आमेन. हांव नॅन्सी फेर्नांडीस, मिलार फ्रिगेजीची. म्हाका थायरॉयडाचें प्रॉब्लम आसलें. एकदम भियेलीं. हांव म्हजें दूख करून युनिटी हॉस्पिटलाक धांवा गेलीं आमी. एकदम भियेल. डॉक्टर म्हणलो स्कॅन काडची, एकदम ते व्हड जाला, ग्रो जाला. स्कॅन काडटना थायरॉयडान ते भितर सिस्ट म्हणून प्रॉब्लेम आयलें आनी किसोड हांव भियेलें. म्हजी धूय भियेलें. उपरांत आजच तुमी अरेंजमेंट करी अमावंटाचें म्हणालो 50,000. उपरांत हांवें डिस्कस करून उपरांत दुसऱ्या डॉक्टराच्या ओपिनियनान गेली. तोय ते स्टेटमेंट दिलो आमकां. उपरांत तिसऱ्या डॉक्टर आमी ओपिनियनान गेले. तिसरे डॉक्टर म्हणलें तूं मस्त भियेलें आनी एकदम नर्वस जालाय. त्या देखून आतां हांव तुका मेडिकल दिता, तें मेडिसन तुवें खावन घेवन 3 म्हयने उपरांत तुवें हांगा हें करूंक येयची म्हणलो. तशें 3 म्हयने उपरांत हांव हें मेडिसन खावन घेवन हांगा जेजू बाळका एका ब्रेस्तार नव्यान घेतली. उपरांत 3 म्हयने उपरांत ताचे पयलीं हांव एक बुटी पोट्टा गेली. हांगा ब्रेस्तार नव्यान घेतलें. 3 म्हयने उपरांत चॅक केलें. चॅकअप करतना नो थायरॉयड, नो प्रॉब्लम अशें पुरो म्हणून जेजू बाळका हांव अर्गांनी ओगलाप दिता. तशेंच सर कोण म्हणजे ती भाव भयणी आसा तशेंच तांची पिडा गूण जावन दी म्हणून जेजू बाळका कडेन हांव मागता. अर्गान ओगलाप तुका